श्री गणरायाक विनम्र वंदन करता आणि आजचो दीस संबंध भारतांत चैतन्यमय वातावरणाचो दीस। गणरायाची पूजा करून आमी जे प्रत्येक गोष्ट सुरवात करता ताजीच आज गणेश चतुर्थी। आणि आजच्या ही गणेश चतुर्थी प्रत्येक मनीस प्रत्येक घर 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस 11 दीस आणि 21 दीस असं मोठ्या दबाज्यान साजरो करता। त्या शिवाय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आसा ती 7, 9 आणि 11 दीस असो गणेशोत्सव साजरो करता। तें महत्व म्हणजे खंयचोय जेन्ना आमी पूजन करता मागीर लक्ष्मीच्या आसून किंवा इतर असली आमची सुरवात ही गणपती पूजनान जाता आणि त्या खातीरूच ताका खूब मोठें महत्व आसा। दुसरी गोष्ट ताका दिशा लागना। ह्या गणरायाक दिशा नासता। तो सावथाकूय स्थापन जाता, तो इश्टाकूय स्थापन जाता, तो नॉर्थाकूय स्थापन जाता किंवा वेस्टाकूय स्थापन जाता। अशें दैवत हे मोठें आनी तातूंत ताजी जी स्पेशली ताजी जी हें आसा गुणवंदन तें अथर्वशीर्षांत आसा। बाकीचे देवतांचे हें जें गुणवर्धन आसा तें तांच्या आरतींत आसा, पूण गणरायाचें गुणवर्धन हें सगळें ताच्या अथर्वशीर्षांत आसा आणि तें पयलीं आसा। म्हणजे पुजेच्या पयलीं जशें आमी आतां बसून सगळ्यांनी अथर्वशीर्ष 108 वेळा म्हटलें सगळ्यांनी मेळून, आणि तें अथर्वशीर्षांत ताजें गुणवर्धन आसा आणि त्या खातीरूच खूब म्हत्वाची अशी ही गोश्ट आसा। ताचे कडेन आमी इतलेंच मागुया की आमकां बरी बुद्ध दी, बरी शक्ती दी, बरें आयुश्य आरोग्य दी आणि बरे विचार घेवन संबंध भारतांत एक हेणें आमी मुखार वचपाक जाय, भारत समृद्ध जावपाक जाय, एक हे वचनीत दवरून आमी काम करपाक जाय अशें ताचो आशिर्वाद ताचे कडेन मागुया आणि लोकांक सगळ्यांक ह्या गणरायाच्या चतुर्थी निमित्तान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता।